इंस्पेक्शन म्हणजे लास्ट बिफोर वी एंटर बारीक बारीक कितें पळय फॉल्स आसता तो पयलींच काडप आनी मागीर भितर येतकूच तें जावचें न्ही हाच्या खातीर एक आमीच पयले आयिल्ले. फाल्यां परत एकदां आमी जिसोडाचे ऑफिसर प्लस ह्या हाजो कन्सल्टंट दत्ताकारे तांकांय आपयल्या आनी मागीर नुस्तेकारांकूय घेवन एक फायनल म्हणजे तुमकां कितें जावप दीस इज द मार्केट नाव इतलें सुंदर मार्केट जाला तुमी पळयतात पूण थोडे थोडे बारीक बारीक फॉल्स आसा तातूंत भितर एक म्हणजे हांगा तांचे देवी दवरपा खातीर मदर मेरी दवरपा खातीर कॉपेल आशिल्लें सो तें हांगा बांदपाचो एक अजून ताणें हें करूं नाशिल्लें सो दे वील स्टार्ट इट बाय टुमॉरो डे आफ्टर टुमॉरो तें हें करतले. बाकीचे बारीक बारीक उदकाचे जे ड्रेनेज आसता ती मातशी खंय तरी सारकी नाशिल्ली सो ते बारीक बारीक ह्यो फायनल हें करपा खातीर एक फायनल आमी आपयतले आनी मागीर मे बी बाय आनी 10 दिसांनी आमी ट्राय टू शिफ्ट. दाजू आनी बाकीचे वास्कोचे जायते प्रोजेक्ट्स आर प्लॅन ताजेर कशें उलयता तूं? हे असले प्रोजेक्ट्स वाज आसा म्हाका वास्कोच न्ही म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आतां पयलें ब्रीज फाल्यां ओपनिंग जाता आमचे मडगांव SGPDAचे मार्केट 26 तारखेर ओपन जाता हे सगळे आनी प्लस आमचे वास्कोचे प्रोजेक्ट्स म्हणजे इवन तांगे कडेन व्हडलो आमी ग्रावंड करता अरावंड 50 crores मोडून सो तोय बी हें सगळें जाता कित्या खातीर बिकॉज ऑफ अ डबल इंजीन सरकार मोदी सेंट्रलाकूय आमचो मोदी सरकार आसा आनी गव्हर्मेंटाक गोंयांतूय बी प्रमोद सावंत सराचो सरकार आसा आनी हे दोनूय जाण जेन्ना मेळटा तेन्ना हे सगळे प्रोजेक्ट फास्ट फास्ट जाता. हो प्रोजेक्ट पळोवन तुमी पळयलो इतलो सुंदर जाला म्हणजे कोणी कल्पना करूंक शकना की हे फीश मार्केट म्हणून फक्त नुस्तेकारां कडेन विनंती की ताणें हो बरो मेनटेन करून दवरचो. तशेंच खुबशे प्रोजेक्ट्स चालू आसा आनी 8 दिसांनी हाजो टेंडर जालो चीफ ऑफिसर्स बंगलो म्हणजे जाचे बायबरणी मनोहर पर्रीकारान तेन्ना केल्ली तो अजून पर्यंत जायनाशिल्लो तांकां एडिशनल फंड दिवन आतां पयर टेंडर आयलो आनी तेंय काम बेगीन स्टार्ट जातलें. पॉवर हावजाचें स्टार्ट आसा सगळे प्रोजेक्ट स्टार्ट आसा. म्हाका खूब उमेद दिसता की फाल्यां आमचो लूप ब्रीज म्हणजे जो ब्रीज आसा तो सुरवात जाता आनी हें करता आसतना खूब मनोहर पर्रीकाराची याद येता म्हणजे ताणें त्या टायमार ह्या लूप ब्रिजा खातीर खूब प्रयत्न केले. तसोच आदलो आमदार मिलिंद नायक ताणेंय बी ह्या ब्रिजा खातीर खूब प्रयत्न केल्ले. म्हणजे जेन्ना हांव कावन्सिलर आशिल्लो हांव थंय वतालो केन्ना केन्ना तेन्ना तांच्यो मिटींग जाता आसतना हांव पळयतालो NHAI बरोबर बाकीच्यां कडेन आनी सगळ्यांचो वांटो आज तो ब्रीज इतलो सुंदर जाला आनी हो ब्रीज म्हाका दिसता कनेक्टिविटी आसा पळय म्हणजे हांव बॅकग्रावंड एक सांगपा खातीर तुका सगळ्यांत पयलीं खबर आशिल्लें आमी येतकूच आमी हांगा कोल पोल्युशन नाका आनी आमचे ट्रक्स हेवी व्हेहिकल्स हातूंतल्यान नाका म्हूण आमी एक मोहीम स्टार्ट केल्ली आनी ताज्या अंतर्गत आमी हेवी व्हेहिकल्स आमी बंद केल्ल्यो. मागीर तो नंबर 1 नंबर गेटी कडल्यान वताल्यो पूण सिटींतले डिकंजस्ट जावन सिटीन कांयच हेवी व्हेहिकल येनाशिल्ले कित्याक हांगा 2-3 एक्सिडंट जाल्ले आसा मेल्ली आसा. तुमचोच एक प्रेस भावाची बायल एक्सपायर जाल्ली आसा आनी तें आनी परत घडचें न्ही पूण आमकां दिसतालें की आमकां तें सिटींतलें नाका आनी त्या खातीर आमी आतुरतेन ह्या लूप ब्रिजाची वाट पळयताली. हो लूप ब्रीज जो रविंद्र भवना कडेन कनेक्टेड आसा हो 80% ब्रीज आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा आनी त्या खातीर म्हाका खूब उमेद जाता की वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय तरी आज कसलेच हेवी व्हेहिकल्स भितर येवपाना. थोड्यो ज्यो IOCच्यो आसा त्यो भायल्या भायर एक्झीट रॅम्पा वयल्यान भायर वतल्यो सो ज्यो थोड्यो आशिल्ल्यो म्हणजे IOC कडल्यो त्यो ऑटोमॅटीक भायर वतल्यो आनी लूप ब्रिजा वयल्यान डायरेक्ट म्हणजे कोणाक कसलो त्रास ना हायवे वयल्यान बर्थ नंबर 9 वतल्यो. सो एज अ MLA ऑफ वास्को म्हाका खूब हांव हॅपी हो इवन हो जो एक्झीट रॅम्प आशिल्लो ताजे खातीर कितलो प्रॉब्लेम आयिल्लो कितलो विरोध जाल्लो आनी हो लोकांनी विरोध करून करून म्हणजे 3-4-5 वर्सां ते अशेंच हाडे उरिल्ले पूण आमी हाडले मुखेलमंत्र्याक पासून आमी हाडलो ताजो अलायनमेंट मातसो चेंज केलो आनी चेंज करून आज तो लूप ब्रीज एक्झीट रॅम्प रेडी आसा. लूप ब्रीज रेडी आसा. फाल्यां नितीन गडकरीजी आनी सोनोवालजी दोनूय आमचो मुखेलमंत्री सदानंद भाई मागीर दामू नायक सर आनी श्रीपाद भाऊ हे सगळे येवन ताचें इनॉग्रेशन जातलें आनी सगळ्या वास्कोकारां खातीर ही एक बरी गजाल. चिखले एकूच एक्झीट आशिल्लो आमकां हांगच्यान आमकां वता आसतना त्रास जाता ते ब्लॉकेजीस जातालो नांगरांचो हो तिसरो एक्झीट जावन फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम जाय जाल्यार आमकां आनी एक एक्झीट मेळ्ळो तो डायरेक्ट वयर वचून मडगांव वचपाक शकता नाजाल्यार कारवार खंय जाय थंय ताका डायरेक्ट वचपाक शकता. सो एज अ MLA ऑफ वास्को म्हज्या खातीर खूब बरी गोश्टी आनी त्या खातीर हांव सदांच म्हणटा की आमचो मुखेलमंत्री सारको डबल इंजिनच्या सरकार आमच्या SGPDAचें मार्केट स्टार्ट जाता. येदें व्हडलें होलसेल मार्केट अरावंड 50 crores तें बी 26 तारखेर आमी फर्स्ट फेज लोकां खातीर दिता. पूण हें सगळें जाता केन्ना जेन्ना दोनूय सरकार तेन्ना जाता
आमकां मुखेलमंत्र्यान एक्झीट रॅम्पा खातीर नाजाल्यार लोक ब्रिजा खातीर भरपूर मदत केल्ली आसा आनी त्या खातीर हे सगळे जे इनवॉल्ड आशिल्ले म्हणजे नवीन गुडिनो सर धरा तुमी जाल्यार हो धरा पर्रीकर धरा नाजाल्यार बाकीचे सगळे आमी आमदार हांव आसा संकल्प सर आनी तांच्या हातून आनी आदलोय आमदार मिलिंद नायक हांणी खूब कश्ट करून प्रयत्न करून हे हाडला. हांव आनी एक गजाल सांगूंक सोदतां की हो जो ब्रीज ओरिजिनल आसा तो पयलो बायणा बिचा वयल्यान सकयल्यान वतालो आनी तें सपोज जाल्लें जाल्यार म्हाका दिसता तो बीच आमचो पाड जावपाचो. पूण ह्या सगळ्या लोकांनी प्रयत्न करून आज तो स्टेटाचेर हाडलो आनी त्या खातीर आमचो बीच वाचलो. सो वी शूड थँक ऑल दीज पीपल की ताणें थोडे एक्स्ट्रा पयशे लागले ताका ताजी वेवस्था गोवा गोवोरमेंटान केली आनी तो आज स्टेटाचेर आयलो आनी त्या खातीर आज सगळ्या वास्कोकारां खातीर ही एक बरी गजाल एक न्यू इयर्स गिफ्ट आमकां मेळत आसा आनी हें गिफ्ट अशें म्हाका दिसता. मतलब हे जे कितें तुमच्या मार्केटान आसतलें मार्केट ना मार्केट आमी हांगा सकयल नुस्त्या खातीर दवरला आनी वयर फ्रुट्सां खातीर दवरला. सो एकाच कडेन सगळें घेवंक जातलें. आज मार्केट टोटली रेडी आसा फुल्ली जस्ट टू ऑक्युपाय. पूण हे बारीक बारीक जे फॉल्स आसा ते आतांच काडिल्ले बरें नाल्यार मागीर परतें मार्केट बुरशें जावपाचें मार्गार वचपाक शकता. अशें आयकलें हॉलूय आहा वयर हॉल आसा एक वयर हॉल एक दवरला तो आमी खंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुप म्युन्सिपालिटीन ठरोवपाचें सेल्फ हेल्प ग्रुप आसूं नाल्यार आनी कोण सोशल ऑर्गनायजेशन आसा तांकां आमी रेंटाक नाल्यार कित्याकूय एज अ सोशल कॉजूय दिवपाक. एक विशय आसलो की जे नुस्तेकार आहात जे खंय तरी थोडे होलसेला खातीर बोवाळ चालू आहा हेचेर तुमी कशें कितें सुटाव करपाचो प्रयत्न आनी म्हाका दिसता चेअरपर्सनान ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतिल्लें आसा आनी तेन्नाच सांगिल्लें की हे सगळे जे होलसेलर्स आसा ते बंद जावपाक जाय कित्याक तांचो बिजनस जायना म्हणून. सो त्या दृश्टीन कारवाई करून म्हाका दिसता चेअरपर्सनान तांचे सगळ्यांचे बंदूय केल्या आनी तांणीय सगळे कॉपरेट केल्या. आमी तांकां सांगलां तुमी जमता जाल्यार खंय तरी भायर म्हणजे 1-2 किलोमिटर भायर वचून सपोज बिजनस करपाक आता जाल्यार तुमी पळोवचो म्हणून. नुस्तेकार आमची जी हांगा ट्रेडिशनल नुस्तेकार आसा जी बाजारांत बसतात तांकां त्रास जावपाक ना तांकां बिजनसाक इफेक्ट जावपाक ना कित्याक ती सकाळ ती सांज पर्यंत नुस्त्याचोच बिजनस करूच आयिल्ली आसा आनी तांकां खंयच त्रास जावचो न्ही हाच्या खातीर चेअरपर्सनानूय एक्शन घेवन तांचे ते सगळें बंद केल्या. तरी पूण एक दोन कोण तरी चालू करतात तांकांय बंद करपाचें आमी थारायलां आनी आमी एक स्टेप फॉरवर्ड वचून सांगलां की चडूच कोण आयकना जाल्यार तांची सिलींग करची. होलसेल मार्केट अशें मार्केटान अशें प्रोविजन करपाचें प्रोविजन आसता इन फ्युचर बिकॉज 2 वरां दिवपाची तांकां अशें म्हणून फाटल्यान उलोवप चालू आसा न्ही ते एक एक्सरसायज म्हणून आमी तांकां सगळ्यांक आपोवन उलोवपाक शकता. आमी कोणाक फोर्स करूंक शकना. आमी दोनूय पार्टींक हाडून जे होलसेलर आनी नुस्तेकार ती बसपाक रेडी आसा जाल्यार आमी हाडूंक शकता तांचे कडेन उलोवन एक सोल्युशन मेळटा जाल्यार पळोवपाक शकता. अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. तुमी सांगतात की जायते प्रोजेक्ट घेवपाचे हेचो सगळो श्रेय कोणाक दिता आनी तुमी कशें करून घेवपाचें सगळो श्रेय हो गोवा गव्हर्मेंटाक फर्स्ट तांणी हे आमकां दिलें म्हणून मेळटा. पूण आतां हो फीश मार्केट तुमी धरलो सपोज हो आमचो ऑनरेबल आयचो गव्हर्नर महामहीम राज्यपाल राजन आर्लेकर भाई हाणें स्टार्ट केल्लो पयलो तेन्ना तो जावपाक पावना कोणाकडे हाजे पांय ओड ताजे पांय ओड. मागीर सुजय फिलीप मंत्री आसतना ताणेंय प्रयत्न केलो तेन्नाय जावना. मागीर काल्लू जालो ताणेंय प्रयत्न केलो ताजेय कडेन सफल जावना. सो लास्टाक खंय तरी हांवें एक एफर्ट घेतलो आनी तो जालो. हाजें हें न्ही की हांवेंच सगळो हें घेतलो तांणीय बी सगळ्यांनी प्रयत्न केले तांचे कडेन जावना. देवाच्या कृपेन म्हजो टायम बरो आशिल्लो म्हणजे ताणें आयकलें आनी भायर सरलीं. सो क्रेडीट काय वता पूण ताजें क्रेडीट सगळें ह्या तिनूय आमदारांकूय बी तितलेंच वता. तांणी आपलो थोडो तरी वांटो घालो आसतलो न्ही थोडो तरी प्रयत्न केलो आसतलो कितें उलोवणी केल्या आसतली सक्सेस जावना. सो इट इज अ कंबायंड एफर्ट एटलीस्ट फॉर दीस प्रोजेक्ट. बाकीचे जे प्रोजेक्ट्स आसा ते टोटली हांवें म्हज्या अंडर केल्ले आसा. पूण हो प्रोजेक्ट स्पेशली हांव तिनूय आमदारांचे पसून देव बरें करूं म्हणटा तांणी आपलो एफर्ट घालो आनी खंय तरी वाचोवपाच्या खातीर आज आमी हो एफर्ट हें करूंक शकलो. केन्ना मेरेन अशें इनोग्रेशन मेळटा अशें खरें आमी आनी 10 दिसांनी करपाक केल्ले पूण आतां थोडे खंय तरी फॉल्ट्स आसा त्यो काडून म्हाका दिसता एक मॅक्झिमम 15-20 दिसां भितर स्टार्ट करता. टीचर जे फीश मार्केट झाला ते इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले आपण बिफोर हँड ओवर करता तेन्ना आमच्या फिशरमॅनाक तांकां खंय त्रास जावपा ना म्हणून फायनल स्टेजीर आमी इन्स्पेक्शन केलें. थोडे 2-3 मातशे जाग्याचेर मातसो प्रॉब्लम आहा तो फाल्यां आमी जिसोडाच्या मनशाक आपयला आनी तेचो आमी सुटावो करतले अशें आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां. कित्याक हांगा ती तेंची देवाची सायबिणी बसोवपाची आहा त्या जाग्याचो आमी हें पळयलां आनी तांकां कशें करपाचें तें लास्ट टायम दाखयलें आमी पूण तें खंय तरी जावंक ना म्हणून तांकां स्पेशली तांच्या तांकां आपयलेलें आमी.
सो कशा तरेन एक खंयच्या तुमी करता ओवरऑल अरेंजमेंट अरेंजमेंट म्हटल्यार तुमी तर जेन्ना हे फीश मार्केट पळयता एक ब्युटिफूल फीश मार्केट हो सारको एक मॉल कहो दिसता पूण हे आतां जी आमची नुस्तें विकतात त्या भयणींचेर आसा बा हो फीश मार्केट कसो दवरपाचो कित्याक हेतून तुमी नुस्तें विकतलीं पूण घेवपी जे लोक आसात ते येवपाक जाल्यार बरें क्लीन दवरपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न आसतलो बा आमी तांकां खूब सपोर्ट करपाचो क्लिनस वायज त्या खातीर आमी जो हॉल आमी वयर बांदला तो आत्तां तुमी आमदाराक सांगले बा तुमी त्या हॉलाचेर तो एक रेवेन्यू जनरेट आमकां हॉल आसा तितून आमी जे पयशे आमी काम म्युन्सिपालिटी पडटा त्याच पयशांनी आमी आतां हेचो कितें आहा ते क्लिनस बीन फीश मार्केट आमी दवरतलो अशें आमी चिंतलेलें लोकांची कंप्लेंट आहा जायत्या लोकां कडेन आमी उलयतना आयकतात की लोकांक सवाय नुस्तें मेळना म्हणून ते मार्केटान येयना पूण हे मार्केट बांदप लोक सवाय मेळटा म्हणून आहा इतल्याशें तुमकां दिसता पळय सवाय बीन आतां तेंचो बिझनस ते हाडा पळय आतां कशें आहा होलसेल आनी हेच्या भितर तुका खूब डिफरंट आहा होलसेलान तुका कितें किलोनी घेता लोक आनी लोकांक ते सवाय मेळटा म्हणून लोक थंय वयता पूण अशें जावपा जायना बा आमकांय जाय बा तांकां तेंच्यांनी आतां इतले 25-30 वर्सां ते धंदो करता आनी आमी चॅरपर्सन जाल्यार आतां जाले 1.5 वर्सां दिसता आमी एका रातीन कोणाक सांगून चेंज करपा जायना पूण आमकां एक आसा बा सुटावो जाय सुटावो जर मेळटा जाल्यार दोगांनी धंदो करपा जाता बा तांकां जर 1 वर ना 2 वर दिले आनी तितून ते तर खूश जाले आनी फिचर बॉक्सूय खूश जाले जाल्यार आमकां नो प्रॉब्लम बा ते हांगा येवन धंदो करताले आता जे सध्या जे जाग्यार ते नुस्तेकार दिसता ते रडटा की तांकां क्लिनिनेस दिना म्युन्सिपालिटी तांकां एकाच वेळार ते व्हरना आनी वास ना पळय हांगा तेची परिस्थिती येतली की ना लास्ट टायम कितें जालें पळय तुजें आसा प्रॉब्लम कसो आहा लास्ट टायम ते क्लिनर्स तुमी जेन्ना व्हिडिओ काडलो तेन्ना 2 दीस आमची गाडी बंद पडलेली पूण त्या कारणान हो प्रॉब्लम जालो त्याच्या मागीर तुमकां 1.5-2 वर्सां तुमी आतां थंय आसा केन्नाच म्हणजे प्रॉब्लम जावना आतां तो कित्याक टेम्पररी तो दिल्लो म्हणून तो सिस्टमॅटीक ना आमी तरी पण लाखांनी पयशे म्हणून तो करून दिलो कित्याक टेम्पररी बसपाक जाय म्हणून पूण ताका ड्रेनेज बिनेज मातशी प्रॉब्लम आसतलो म्हणून खंय ना खंय जातालो पूण त्या खातीर हो आतां जो बरो केला हो तेंच्यांनी दवरपाचो आमीच तांकां बरो करून दिलो म्हण ना हो तेंच्यांनी आतां आमी घरान कशें झाडू मारता पुसता बिसता तसो तेंच्यांनी आपूण बरो दवरलो जाल्यार म्युन्सिपालिटीची गरजूच ना सोपो लास्ट टायम उलयतना म्हणटा की सोपो दिवंक ना म्हणून तुमी खंय क्लीन करूं ना म्हणटा हांगा तोच प्रश्न येतलो कित्याक 250 जेन्ना तुमी हे घालता तेन्ना 250 लोकांनी सोपो दिवपाक जाय जर सोपो 250 लोकांचो सोपो येयना जाल्यार कसो येना सोपो हांवें लास्ट टायम पण सांगलें जो सोपो हो आमच्या म्युन्सिपालिटीचो हक्काचो आनी ही बिल्डींग तेंची न्हू ही बिल्डींग म्युन्सिपालिटीची जेन्ना आमकां सोपो मेळना जाल्यार आमकां अधिकार आहा ह्या बिल्डिंगेक लॉक मारपाचो कोणाक धंदो करपाचो करून नाल्यार वचून घरा बसून आमी पयलीं स्ट्रिक्टली सांगलां तुमी हांगा बसता धंदो करतात जाल्यार तुमी ते पयशे दिवपाकूच जाय गिरीश बाब फायनली आयज 25 वर्सांनी हो प्रोजेक्ट खंय तरी चालू जालो एक कितलेशे वर्सां उरलो आनी आयज चालू जालो तुका कशें दिसता सगळ्यो गोश्टी ज्यो आमी सुरू केल्या ते 25-30 वर्साच्योच तुका खंयच्योच वस्तू मेळपा 3 वर्सान आमी चालू केल्ली आनी 5 वर्सान बंद पडली तशें कांय ना हे सगळ्यो जे आमी आतां प्रकल्प जितले घेतल्या ते सगळे 30 वर्साचे भुरगीं जावन गेलीं पूण खंय तरी वास्को खूब फाटीं उरलें आमी खरें देव बरें करूं म्हणटा आमदार फूल फॉलोअप करता आनी हे सगळें घडोवन पावता म्हणून खरें ताचें देव बरें करूं म्हणटा प्रोजेक्ट आयिल्लो आसा कशें तुमी पळयता इतलो लॉंग पेंडींग प्रोजेक्ट नाही खरेंच बरें दिसता पयरूय आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करतना हांवें म्हणिल्लें की खूब वर्सां उरिल्ले सगळे जे प्रोजेक्ट्स आसा ते परते एकदां मार्गाक लागल्या म्हाका दिसता फीश मार्केटाचो प्रोजेक्ट आतां गिरीशान म्हणलें तशें 25 वर्सां फाटल्यान ऑलमोस्ट 3 MLA जाले म्हणजे आमचे आलेकर अतून आलेकर सर जाले ताज्या मागीर उदय फिलिप सर जाले आनी मागीर कालू सालमेडा जाले हे तिगांकूय ह्या फीश मार्केटान तांकां यश मेळूं ना पूण आमचें नशीब म्हणपाचें आनी आमचे ऑनरेबल MLA आसा तांचो एक बरेपणाचो तांचेर विश्वास दवरून हे नुस्तेकारांनी आमी सुरवातीकूच हात घालो आनी ते इमिडिएटली तांणी अग्री केले वेकेट करपाक तर हांव म्हणटालें तो विश्वास तांचो कनेक्ट जो आशिल्लो कित्याक आमी आतां तांच्या बरोबर इतलो तेंप वावुरता आनी त्या विश्वासाक पात्र ठरून आज 2 वर्सां भितर ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 वर्सां भितर आमी आज हो सुंदरसो प्रकल्प रेडी जाला आनी तुमी मार्केट पळयलां एक अत्यंत सुसज्ज अशें बरें क्लीन फीश मार्केट आज वास्कोकारांक मेळटलें हें मार्केट बऱ्या परिस्थितीन दवरपाचें तांचेरूच आसा आमचो एक म्युन्सिपालिटीच्या वटेन एक रोल आसतलो पूण तांचे मेन जे यूज करतले तांचो आसा सो एज अ कावन्सिलर फॉर सिटी म्हाका खरेंच बरें दिसता अंडरग्रावंड केबलिंग हे सगळे जे मेन आसा ते म्हज्या वॉर्डान बाय डिफॉल्ट जाता आनी ताच्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदार आनी म्हणजे बेटर हाफ ताजे सरकारांचे कित्याक तांचे फॉलोअप हांवें पळयला कंटिन्युअस एक प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक कंटिन्युअस म्हणजे सादेपणान जायना हे सगळे हाका फॉलोअप लागता आनी हो सगळो फॉलोअप कंटिन्युअस
फॉलो करून आज आमचे सगळे प्रोजेक्ट जे तुमी सिटीन पळयता CO बंगलो जावं सिटीनूच न्ही हांव म्हणटा ऑल ओवर वास्को पळयता ताच्या खातीर खूब एफर्ट्स घाल्ले आसा आनी अशेंच वास्कोकारांक आमी जाता तितले प्रोजेक्ट घेवन वास्कोक एक नवो लूक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.